मोर्जे दर्यावेळेर फाटली 23 वर्सां सावन कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयल्या। या वाठारांत आतां मेरेन 195 ऑलिव्ह रिडवे कासवांनी 19,500 तांतयां घाल्या। तातूंतल्या 1200 कासवांक दर्यांत सोडपाक रानखात्याक येस आयला। बिचाचेर ह्या बिचाची खासियत म्हणजे ह्या बिचार कासव मोहीम मिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल ही मोहीम फाटल्या 23 वर्सां पासून चालू आसा आनी ते रेस्क्यू प्लेस बी सगळे आसा, बरे पैकी तेंची हे आसा। कशें आसा खबर, बायोडायवर्सिटी जेन्ना आमी म्हणटा न्हू, तेन्ना बायोडायवर्सिटीचो एक इम्पॉर्टंट घटक म्हणटा तो टर्टल। आनी टर्टल ही अशी प्रजात आसा, कासव ह्या हेतून अनेक प्रजाती आसात, खुबशे प्रजाती कासवाचे आसात आनी तांकां लायफ सुद्दां न्हू मॅक्झिमम पिरियड ऑफ इयर्स ते जगा शकता, मोर दॅन काय तरी 1,500 अशी वर्सां ते जगा शकता। मोर दॅन 1000 इयर तांकां लायफ आसता आनी तेतून अनेक प्रजाती आसात कासवांचे। आनी तेतून एक व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रजात म्हणटात न्हू ती सागरी कासव। सागरी कासवाचें एक वैशिश्ट आयज आमी ते मोड्या मोर्जे दर्या देगेर आसात आनी ह्या दर्या देगेर फाटल्या 23 वर्सां सावन कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयली वयता। हाचो इतिहास जर पळयलो जाल्यार ह्या वाठारांत आतां मेरेन 195 सागरी कासवान अंडी घातलेली आसा। एक जवळ जवळ 19,000 पेक्षा चड तांतयां ह्या वाठारांत सुरक्षीत आसा आनी तातूंतली 35 कासवांची अंडी अर्थात पिलां सोडपाक वन्य खात्याक यश आयिल्लें आसा। जवळ जवळ 1200 पिल्लां दर्यान सोडपाक वन्य खात्यान प्रयत्न केल्लो आसा। ही कासव संवर्धन मोहीम राबयतना ज्या पद्दतीन थळावे जे आपले सॅग व्यावसायिक असतात, पर्यटन हंगामात जे सॅग घालतात, रेस्टॉरंटां घालतात, तांचोय ह्या पाठिंबो व्हडा प्रमाणात आसा। त्यामुळे ही मोहीम यशस्वी राबयली वयता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।